हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परतून देवान आमकां ह्या स्वातीचेर जमयला, कित्याक देव आमचो चड मोग खाता आनी देवाक जाण आमचे दर एकल्याचे आसके उस्के कितें आहात ते. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14. मातेवाचो 5वो अविसर 14वी. तुमी संवसाराचो उजवाड जावन आसात. दोंगराच्या माथ्यार बांदलेले शार लिपोवन रावना. पळया, हांवें 2 भाशेन देव उलयला. पयले भाशेन देव उलयला, तुमी संवसाराचो उजवाड जावन आसा. हांव आनी तूं संवसाराचो उजवाड जावन आसा. आनी दुसरी लायन जेजून सांगल्या, दोंगराच्या माथ्यार बांदलेले शार लिपोवन रावना. कितें म्हटलां? दोंगराच्या माथ्यार बांदलेले शार लिपोवन रावना. पळय, ज्या वेळार आमचो उजवाड आमी खंयच्याय सकयल्या भागार दवरता, तेचो उजवाड फकत तुका आनी हेर 4 मनशांकाच मेवता, सारकें न्हू? पूण जर आमचो उजवाड आमी एका उंच भागार दवरलो वा डोंगरार भागार दवरलो, सकले आसलेल्या लोकांक पासून तेचो उजवाड सजमता. थंय घर आसा आनी थंय त्या घरान उजवाड आसा. पवित्र पुस्तक आयज आमकां हेंच शिकयता, तुजो उजवाड ह्या परी तूं फाकय, सगळीं जाणांची नजर तुजेर वचोंक जाय. आयज आमचो जिविताचो उजवाड, आयज आमचो जिविताचे दर एक कठणाई आमी बाजूक ठेवूंक जाय. मोगाच्या अनुभवान न्हू, आयज आमच्या जिविताचो उजवाड आमी एका वयल्या दोंगरार लावंक जाय, न्हय सकयल्या. कित्याक ज्या वेळार तूं वयल्या दोंगरार लायताय, त्या वेळार सगळीं जाणां तुका पळयतात. कित्याक तो देवाचो उजवाड आसा आनी देवाचो उजवाड केन्नाच कोणाक पालोवंक येवंक ना. कित्याक जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उजवाड. जेजू जर आमच्या जिविताचो उजवाड आसलो, त्या उजवाडाक आनी खंयच्याच काळोखाक आटपोवंक जायना. देखून जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उजवाड. तुज्या जिविताचो उजवाड जावन आसा तुजो जेजू, आनी जर ना जाल्यार तेका कोर तुज्या जिविताचो उजवाड. ज्या वेळार तुज्या भितर तेच्या जिविताचो उजवाड जातलो, त्या वेळार तूं सगळ्यान परस बलिश्ट आनी दोंगरार आसलेले शार जातले. हालेलुया. आमचे दोळे बंद करुया, ह्या वेळार मागुया, सोमे जेजू, ह्या वेळार भोव पवित्र आत्मो येवं. सोमे जेजू, जितलीं जाणां ही म्हजी भयणी भावां तुजें उतर आयकता, सोमे जेजू, तुजो उजवाड तेंच्या काळजांत राखो, तुजो उजवाड तेंच्या काळजांत फाको, आनी दोंगरार वसलेलें एक शार जाय. सोमे जेजू, ह्या वेळार तुजो उजवाडाचो एक किरण तेंचेर येवं आनी तेंचें जिवीत उजवाडाव. जी काळोखाच्या पदवेंत आसात ती उजवाडीत येवं. हें सगळें मागणें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्यान मागता म्हणून तूं आयक. आमेन, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक नमान मोरये म्हणया. देवाचें उतर दिवचें पळय. नमान मोरये, कुरपेन बोलले, सर्वेस्पर देव तुजे थंय आसा. ओसऱ्या मोतें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागेंत मोरये देवाची माई आमा पापिया खातीर विनत कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. आयचो सब्जेक्ट जावन आसा इन द बिगिनींग, सुरवातीक. मोगाच्या भावनान दर एकल्याक कितें ना कितें तरी सुरवात आसता. दर एकल्याची कितें ना कितें तरी हिस्ट्री आसता. जस्ट एग्जाम्पल, तुमी एका स्वातेचेर आसात जाल्यार तुमी त्या स्वातेचेर कशी पावल्यात? तुमचे मम्मी डॅडीन तें घर घेतलां, वा मम्मी डॅडीच्या मम्मी डॅडीन तें घर घेतलां, तुज्या आजी आजीन तें घर घेतलां, देखून तुमी त्या स्वातेचेर पावल्यात. म्हटल्यार डायरेक्ट तुमी त्या घरा लागीं येवंक ना, कशें खंयच्या ना खंयच्या भाशेन तुमी त्या जागेर येयल्या, सारकें न्हू? तशें दर एका कामाची, दर एका वस्तूची एक हिस्ट्री आसा. तशेंच बायबलाची एक हिस्ट्री आसा, देवाची एक हिस्ट्री आसा. हालेलुया. म्हज्या बाबतींत जायतीं जाणां बायबल वाचतात, पूण ती सजमोन घेयना. जेन्ना तूं सजमोन घेताय तेन्ना तूं देवा वांगडा एक जाताय. हालेलुया. आयज आमी देवाचें उतर वाचुया आनी पळोवया ते उतरान कितें उरलां तें. हालेलुया. आयज आमी देवाचें उतर वाचया आनी पळोवया ते उतरां वरवीं देव आमकां कितें शिकयता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.
Genesis chapter 1 verse 1. उत्पत्तीचो पयलो अभिसर पयलो जाता जाल्यार मोगाच्या बाबीन बायबल घेवन बसया. ज्या वेळार तूं बायबल घेवन बसता त्या वेळार उतर पुरे जाता. मोगाच्या बाबीन बसते देवाचें उतर आयकोन पुरे जायना, पूण केन्ना पुरे जाता ज्या वेळार तूं तशें त्या भाशेन करताय, ज्या वेळार तूं वाचताय त्या वेळार देवाचें उतर पुरे जाता. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या बाबीन कितलीं जाणां आमी बायबल वाचता, हय वा ना? सारकें न्हू? ओके. जायतीं जाणां डेली बायबल वाचता न्हू, हय वा ना? ओके गूड. मागीर म्हाका सारकें सांगात, बायबलांतलें पयलीं उतर कितें जावन आसा आनी निमाणें उतर कितें जावन आसा? सांगूंक कठीण न्हू. आमी वाचता मोगाच्या बाबयन बायबल, पूण सजमोन घेयना, आमच्या मनान घेयना. फकत वाचूंक जावो फॉर्मेलिटी म्हणून वाचता. तशें करिनाका. वाचूंक जावो म्हणून बायबल वाचूंक नाका. देवाचो मोग भितर आसा म्हणून बायबल वाचात. देवाचें गिन्यान भितर आसा म्हणून बायबल वाचात. हालेलुया हालेलुया. जर आमी खरीच जर उतार आयकता जाल्यार तर म्हाका सारकें सांगात, बायबलांतली पयली लायन कितें आसा आनी निमाणी लायन कितें आसा? बायबलांतली फर्स्ट लायन कितें आसा आनी शेवटची लायन कितें आसा? प्रेज द लॉर्ड. हांव वाचून दाखयता पळयात. जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1. उत्पत्तीचो पयलो अभिसर पयली वा. थंय आमकां मेवता, आरंभाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. देव म्हणटा, आरंभाक हांवें स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. हालेलुया. कितें म्हणटा? आरंभाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. प्रेज द लॉर्ड. आनी निमाणें उतर कितें जावन आसा, शेवटचें उतर कितें आसा तें पळोवया. रेव्हेलेशन चॅप्टर 22 वर्स 20 and 21. शेवटचें उतर कितें आसा पळोवया. थंय जेजू म्हणटा, हय हांव येता, हांव बेगीच येता. रेव्हेलेशन चॅप्टर 22 वर्स 20. हय हांव बेगीच येता. सोम्या जेजूची कृपा सोमेस्ता सोमे आसूं. हालेलुया. कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, हय हांव बेगीच येता. प्रेज द लॉर्ड. जेजू कितें म्हणटा? हय हांव कितें करता? बेगीच येता. आतां सारकें सांगात, हें बूक बायबल बरयल्यार कितलीं वर्सां जालीं? कितलीं तरी सुमार वर्सां जालीं. आनी जेजू म्हणटा, हांव बेगी येता. जायत्या जाणांच्या मनान क्वेश्चन आसतलो, जेजू बेगी येता म्हणून सांगलें, आज कितलीं वर्सां जालीं, आजून जेजू येयना. प्रेज द लॉर्ड. सारकें न्हू? जेजू आजून येयना. हय तर बायबल सांगता, जेजू म्हणटा, हय हांव बेगी येता. मागीर जेजू आजून कित्याक येयना? मोगाच्या बाबयनानो, 2 पीटर चॅप्टर 3 वर्स 1. दुसरो पेद्रूची चीट 3रो अभिसर 8वी वा. थंय आमकां मेवता, देवाक एक दीस 1000 वर्सां भाशेन. हालेलुया. आनी देवाक 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. म्हटल्यार देवा फुड्यान जी 1000 वर्सां जाल्यात, कितलीं तरी वर्सां जाल्यात, ती देवाक एका दिसाच भाशेन आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेन्ना मनीस कॅल्क्युलेशन करता तेका ठाव मेवना, पूण जेन्ना देव कॅल्क्युलेशन करता तें रोखडें सॉल्व जाता. हालेलुया. देवाक 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन आनी एक दीस 1000 वर्सां भाशेन. देखून खंयच्या वेळार देव येतलो सांगूंक जायना मोगाच्या बाबयान. देखून फाटल्या आमी व्हिडियोन पयल्या, अलर्ट रावात, केअरफूल रावात. ते जिवितांत रावं नाकात, पूण एक जेजू क्रिस्ताक घेवन चलोवंक जाय. हालेलुया हालेलुया. एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्स 13-14. सुटकेचें पुस्तक 3रो अभिसर 13वी आनी 14वी. एक पावट मोइजेसान देवाक विचारलें. थंय एक पावट मोइजेसान, ज्या वेळार मोइजेस देवा लागीं उलयतालो त्या वेळार मोइजेसान देवाक विचारलें, देवा तुजें नांव कितें? कितें विचारलें? देवा तुजें नांव कितें? देवान कितें म्हटलें? मोइजेस आयक, हांव आसा तो आसा. प्रेज द लॉर्ड. देवान कितें म्हटलें? हांव आसा तो आसा. हांव सुरवात आनी हांवूच शेवट. रेव्हेलेशन सांगता जेजू क्रिस्त सारकें सांगता,
रेव्हलेशन चॅप्टर 1 वर्स 20. हांव सुरवात आनी हांव शेवट, हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा. ज्या ताकाय तुजी जिविताची सुरवात तूं देवा लागसून करनाय, तुजो एंड पासून देवा लागीं वचना. ज्या वेळार तूं जिविताची सुरवात देवा लागसून करताय, तुजो एंड पासून तुजो देव आसा. कित्याक देव म्हणटा हांव अल्फा आनी हांव ओमेगा, हांव तुजी सुरवात, हांव तुजो शेवट. हालेलुया. आमची सुरवात इम्पॉर्टंट, आमची सुरवात देवा लागसून जावंक जाय, तर 100% आमचो शेवट बरो जातलो. कित्याक ज्या वेळार सुरवातीक तुज्या बिझनेसान, कसल्या कामांत, तुज्या स्टडीन जर तूं देवाक घेताय, तुजें 100% दर एका वस्तून देव रावता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जस्ट आमी पळोवयात मोगाच्या बाब भयणांनो. जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1. आरंभाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली. पूण बायबल सांगता पृथ्वी आकार नाशिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र पुस्तक कितें सांगता? आरंभाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वेक आकार नाशिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भयणीन सारकें चिंतून पळयात. उत्पत्तीचो पयलो चॅप्टर आमी वाचता जाल्यार आमकां समजता देवान स्वर्ग रचलो, देवान पृथ्वी रचली, देवान फळां रचली, देवान झाडां रचली. आनी दर एक सांगतना देवान कितें म्हटलें? देवान पळयलें, फळां पळयलीं आनी म्हटलें बरें आसा. देवान उजवाड पळयलो, देवान म्हटलें बरो आसा. देवान उदक पळयलें आनी म्हटलें देवान बरें आसा. म्हटल्यार दर एक उतर देवान पळयलें कितें जालां तें आनी म्हटलें बरें आसा आनी उपरांतूच आमकां दिलें. प्रेज द लॉर्ड. देवा लागसून खंयचीच वस्त वायट जावंक जायना आनी खंयचीच वस्त देवा लागसून वायट येयना. देवा लागसून येता तें सगळेंच बरें. मोगाचें बाब, देवा लागसून केन्नाच कांय वायट येयना. आमी चिंतून पावना हें आमकां देवान दिलां ना. देवा लागसून आमकां केन्नाच कांय वायट येयना. देवा लागसून येता तें सगळें बरें. कित्याक देव पळयता बरें आसा आनी उपरांतूच धाडून दिता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ज्या वेळार देवान म्हटलें स्वर्ग जावं आनी पृथ्वी जावं, ज्या वेळार देवान म्हटलें स्वर्ग जावं आनी पृथ्वी जावं, थंय आमकां मेळटा पृथ्वी आकार विरहीत आसली, तेका आकार नासलो. प्रेज द लॉर्ड. इंग्लीश वर्जन बरें सांगता, द अर्थ वॉज फॉर्मलेस अँड डिस्ट्रॉय. हालेलुया. बायबल कितें सांगता? द अर्थ वॉज फॉर्मलेस म्हटल्यार एम्प्टी आनी डिस्ट्रॉय म्हटल्यार आकार नसलो आनी उजाड पाड पडलेलो, वा हिंदीन म्हणटात तेका तहस नहस जालेले वा सुनसान जालेले. मोगाच्या बाब भयणांनो, देवान दर एक वस्त बरी केल्या जाल्यार ती पृथ्वी ओसाड कित्याक आसली, सुनसान कित्याक आसली? प्रेज द लॉर्ड. ती पृथ्वी सुनसान कित्याक आसली? देवान दर एक वस्तू केल्यार ती बरी आहा वयवा ना, मागीर ती पृथ्वी सुनसान कित्याक आसली? हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर ही पृथ्वी कोणी डिस्ट्रॉय केली वा पृथ्वी कोणी पाड केली? मोगाच्या बाब भयणांनो, हेंच सांगूंक सोदता. दर एका वस्तूक एक हिस्ट्री आसा. दर एका वस्तूक एक हिस्ट्री आसा आनी दर एका हिस्ट्रीक एक इम्पॉर्टंट आसा. हालेलुया. मोगाच्या बाब भयणांनो, हें दर एक देवान पृथ्वी रचच्या पयर अशें कितें तरी थंय आसलें आनी अशें कितें तरी थंय जालें देखून ती पृथ्वी एम्प्टी आसली. रेव्हलेशन चॅप्टर 5 वर्स 11 थंय आमकां मेळटा संवसार रचच्या पयर देवा सांगता हजाराच्या हजारांनी, कोट्याच्या कोटींनी थंय देवदूत आसले आनी आसात. आनी सगळे देवदूत देवा सांगताक आसले. सगळे देवदूत देवा सांगताक आसले. पूण तितूनसून 4 देवदूत हे इम्पॉर्टंट आसले. राफाएल, मिखाएल, गाब्रिएल एंड लुसिफर. आनी दर एका देवदूताक एक जागा जावन आसली. राफाएलची वेगळी जागा, मिखाएलची वेगळी जागा, गाब्रिएलची वेगळी जागा, लुसिफरची वेगळी जागा. दर एकल्याक एक जागा जावन आसली.
आनी दर एकल्याचें थंय एक काम जावन आसलें. तेतून राफायल म्हटल्यार देवाची भलायकी, मिखायल म्हटल्यार देवाचे रूपकार, गाब्रियल म्हटल्यार मॅसेंजर म्हटल्यार देवाचो मॅसेज पावचो, आनी लुसिफर म्हटल्यार रुचेस, इब्रू भाशेन रुचेस म्हटल्यार तो परजय. हे सारके देवदूत आसतना हालेलुया इजिकियल चॅप्टर 28 वर्स 12 थंय आमकां मेळटा सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं संपूर्णकायेचो नमुनो आसलोय आनी जानवायेन भरलेलो उत्तम सुंदरकायेचो. हें उलयता, हें देवाचें उतर उलयता, तो देव उलयता तो लुसिफर विशीं. तेका देवान रचलेलो भरपूर संपूर्ण रितीन सोबीतकायेची खाण आसली. वेगवेगळ्या भाशेन तेका नेटयलेलो. तो इतलो सोबीत दिसतालो, इतले सोबीत दिसतालो, त्याच्या भाशेन कोणूच नासलो. आनी देवान तेका 9 भाशेच्या हिरे आनी माणकांनी भरलेलो. पयलें म्हटल्यार किरमिजी, दुसरी म्हटल्यार ल्हान माणकां, तिसरी म्हटल्यार रोत्नां, चवथी म्हटल्यार वसराम, पांचवी म्हटल्यार चंद्रकांत, 6वी म्हटल्यार शिवदात, 7वी म्हटल्यार सूर्यकांत, 8वी म्हटल्यार नीलरत्न आनी 9वी म्हटल्यार तांबडी माणकां. अशा जायत्या जायत्या भाशेच्या माणकांनी तेका नेटयलेलो. आनी असो तो देवाच्या राज्यांत आसलो. मागीर अशें कितें जालें, तो देवाच्या राज्यांतसून तेका देवान भायर घातलो. अशें कितें जालें तेका देवान तेका भायर घातलो. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या बाबीनान ज्या वेळार देवान चिंतलें त्या वेळारूच ताची येवजण जाली. ज्या वेळार देवान तेका चिंतलें त्या वेळारूच तेची येवजण जाली. आनी तेच्या लागीं डफ आनी बासरी हे इन्स्ट्रुमेंट आसताले. तो सगळ्यान परस सोबीत दिसतालो, सगळ्यान परस परजैत दिसतालो, सगळ्यान परस तेची आंग वस्त्रां हिरे आनी माणकान नेटलेली आसतली. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. इजिकियल चॅप्टर 28 वर्स 14 आमकां सांगता, विस्तारलेलो पाकट्याचो हांवें तुका जिवो राखणो केलो. मोगाच्या बाबीन थंय आमकां देव सांगता विस्तारलेल्या पाकट्याचो. मोगाच्या बाबीन लुसिफराक ज्या वेळार पयलो तो एंजल्स आसलो तेका पाकटे असले आनी जेन्ना जेन्ना तो पाकटे हालयतालो तेन्ना तेन्ना तितूनसून म्युजीक भायर पडटालें. कितें भायर पडटालें? म्युजीक भायर पडटालें. आनी ते इतले म्युजीक सोबीतकायेचें आसलें, इतलें म्युजीक सोबीतकायेचें आसलें कित्याक ते देवाच्या मोहिमे पासत आसलें. म्हटल्यार तो दर एक वस्तू आपली देवाच्या मोहिमे पासत यूज करतालो. तो चलताना तो पाकटो हालयतालो आनी देवाक महिमा दितालो. आनी ज्या वेळार तो पाकटो हालयतालो तितूनसून म्युजीक भायर पडटालें आनी ते देवाच्या मोहिमे पासत आसलें. 24 तास 24 hours तो देवाची महिमा करतालो. हालेलुया. पूण इजिकियल चॅप्टर 28 वर्स 15 आमकां सांगता, तुका जल्म घातलेल्या त्या दिसांतल्यान ज्या मेरे ताकाय तुज्या मनान वायट चिंतप वचोंक ना, तुजें सगळें बरें आसलें. हालेलुया. देव कितें म्हणटा, ज्या ताकाय तुका रचला त्या ताकाय तुज्या चिंतपान वायट वचोंक ना, त्या ताकाय तुजें सगळें बरें आसलें. पूण ज्या वेळार तुज्या मदें वायट गेलें थंय प्रॉब्लम जालें. तेणी कितें वायट चिंतलें जाणा, सदांच हांवें देवाकूच कित्याक महिमा दिवंक जाय, सदांच हांवें देवाकूच कित्याक वाखाणूंक जाय, सदांच हांवें प्रेज एंड वर्शीपच कित्याक करूंक जाय. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. हें चिंतप फकत तेणी म्हटलें, सदांच हांवें देवाकूच कित्याक वाखाणूंक जाय. आयज आमच्या जिवितांत आमी चिंतता न्हू, देवाक कित्याक प्रजार करूंक जाय, मागणें करूंक जाय, देवाक कित्याक तेस करूंक जाय, देवाक कित्याक मागण्यांक आमी लागीं वचोंक जाय, देवाची कित्याक वाखाणणी करूंक जाय. ही चिंतप तुजें न्हू मोगाच्या बाबीन, हें चिंतप देवचाराचें. ज्या वेळार हें चिंतप तेणी काडलें त्या वेळार जेजू सांगता तेका स्वर्गा वयलो भायर घातलो. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. स्वर्गा वयलो खंय घातलो? भायर घातलो. आनी रेव्हेलेशन चॅप्टर 12 वर्स 3 आमकां सांगता, आनी एक खुणा दिश्टी पडली, एक वरिश्ठ तांबडो लाल 7 तकलेचो आनी 7 शिंग्याचो आर, ताचे दर एक तकलेक एक मुकुट आसलो. हालेलुया. ह्यो आर म्हटल्यार कोण? सैतान. ताणें आपले शेपटेन मळबावेल्या नेकेद्राचो 3रो वांटो वचून संवसारांत उडयलो. मोगाच्या बाबेन ज्या वेळार तेणें चिंतलें हांवेंनूच देवाक कित्याक वाखाणूंक जाय,
हें चिंतप तेच्या वांगडा तेच्या सांगाताक आनी हेर देवदूतांकूय ताणें घेतले. स्वर्गाचो तिसरो वांटो तेणी आपल्या सांगाताक वचून काडलो, बायबल सांगता. आनी तो म्हणोंक लागलो, आमी सगळे जाण मेळोन, तुमी म्हाका देव करात आनी आमी सगळे जाण मेळोन आमची वेगळी टीम काडया. हालेलुया. ह्याच तो सैतान जावन आसा. रेव्हल्यूशन चॅप्टर 12 वर्स 4 आमकां सांगता, ताणें आपल्या शेपटेन मोयबावेल्या नेकेत्राचो तिसरो वांटो कोचून काडलो. पळयात, तिसरो वांटो देवदूतांचो आपल्या सांगाताक घेतलो. बरी बरी गोड उतरां उलोवन बऱ्या बऱ्या म्युजिकान तांकां आपल्या लागीं घेतले. प्रेज द लॉर्ड. आयज मोगाच्या बाबयल्यांनो, आयज ह्या संवसारान 90% मोगाच्या बाबयल्यांनो वायट म्युजिकां चलता. 90% मोगाच्या बाबयल्यांनो पब चलतात. मोगाच्या बाबयल्यांनो, आयज ह्या संवसारान 90% पॉप म्युजीक चलता, रॉक म्युजीक चलता. 90% 90% सैतानाची एक मोहिमा गायतात ते, आनी 10% फक्त देवाची वरेसां गायता. आयज पळयात मोगाच्या बाबयल्यांनो, आयज आमी खंयचे म्युजीक आयकता जेन्ना मुवीचे, त्या वेळार आमकां चड तें म्युजीक रोखडेंच बाय हार्ट जाता. पूण एक पावट आमी वरेसांव लायल्यार तें आमकां बाय हार्ट जायना. तें म्युजीक आमकां इतकें बरें दिसता, तें म्युजीक आमच्या तोंडानूच येत रावता, पूण एक देवाचें वरेसांव आमच्या तोंडान येयना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज अशी सैतानान गितां दवरल्यान, अशी सैतानान आज गितां दवरल्यान, आयज सैतान आपलेंच नांव परगट्टा, आपलें नांव त्या गितां वरवीं पडटा. दर एका गितान वा दर एका सॉंगान वेगवेगळ्या भाशेन सैतानाक ओडवीक दिता. सैतान म्हाजो फ्रेंड म्हणटा, सैतान म्हाजो इश्ट म्हणटा. हालेलुया. आनी आमी तें म्हणटा, सैतान म्हाजो इश्ट. आमकां खबर ना. फाटल्या टायमाक हांवें तुमकां सांगलें, काळुकाच्या पदवीन आमकां आंधळे केल्यान, त्या काळुकाच्या आत्म्यान आमकां आंधळे केल्यान. ज्या वेळार जेजू म्हणटा, फाटल्या टायमाक तुमकां सांगलां, ज्या टायमाक जेजू म्हणटा, हांवें म्हज्या खाशा दोळ्यांनी पळयला कशा भाशेन सैतानाक खाला उडयला तो, आनी कशा भाशेन तो बोबाट मारुती ह्या संवसारान पडला तो. एक विजे भाशेन हांवें पळयला ताका संवसारान पडटा तो. आनी ताका नाका आसा मोगाच्या बाबेन तुवें आनी तुवें आत्मो आमचो साल्वार केलेलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हाले. पयलें म्हटल्यार सैतानान आयलो तो प्रायड, गर्व. जेन्ना तुज्या भितर गर्व आसता त्या वेळार तूं तुजो न्हू मोगाच्या बाबेन, तूं सैतानाचो जावन आसा. तूं सैतानाचो जावन आसा. जायतीं जाणां म्हणटात, हय म्हाका सगळें येता, हांव सगळें करतलो. ना, ज्या वेळार तुका सगळें येता त्या वेळार तूं सैतानाचो मोगाच्या बाबेन. सैतान म्हणटा, हांव तुजो इश्ट, आनी आमी तशें म्हणटा, तूं म्हजो इश्ट म्हणून. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमी आज वरेसांव म्हणना, पूण तें मात म्हणटा. आमी आज खंय पावल्या मोगाच्या बाबेन. आयज सैतानान आमकां फटयला. देखून मोगाच्या बाबेन जागृत रावात. जेजू म्हणटा, जागृत रावात. बी अलर्ट, बी केअरफूल, बी केअरफूल म्हणून सांगता. जागृत रावात. कित्याक ज्या वेळार जागृत रावतल्यार त्या वेळार तुमकां कोणाच्या नाडूंक येयना. पळयात मोगाच्या रेव्हल्यूशन चॅप्टर 12 वर्स 7, 8 आनी 9. प्रगटीकरण 12वा वेसवर 7वी, 8वी आनी 9वी. उपरांत स्वर्गार एक झूज जालें. मिखायल आनी ताच्या दुतांनी आराचेर झूज मांडलें. आर आपल्या दुतां बरोबर झुजतालो, पूण ताका हार पडली आनी आराक आनी ताच्या दुतांक स्वर्गा वयले भायर घातले. हालेलुया. वरिश्ठ आराक भायर उडयतलो तोच तो आदलो स्वरूप, ताचें नांव देवचार वो सैतान. आख्ख्या संवसाराक तो फसयता आनी ताचे बरोबर ताच्या दुतांकाय शेवटांक ह्या संवसारान उडयले. हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या बाबेन, ज्या वेळार देवान चिंतलें, लुसिफेरान आपलो एक ग्रूप केला, आपूण देव जावंक पळयता, त्या वेळार
रोखडोच मिखायल देवदूत प्रगट जालो आनी हेर सगळ्या देवदूतांक घेवन तेज्या सांगाताक झुजोंक भायर पडलो आनी मिखायल देवदूतान तेज्या सांगाताक झूज मांडलें आनी त्या झुजान सगळ्या सैतानाच्या देवदूतांक आनी सैतानाक त्या स्वर्ग राज्या वरसून भायर काडलो आनी ह्या संवसारान उडयलो. हालेलुया. देखून जेजू म्हणटा हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला कशा भाशेन तो बोबाड मारीत ह्या संवसारान पडला. तो एक विजे भाशेन संवसारान पडला. तो एक विजे भाशेन ह्या खाला संवसारान पडला. तो हालेलुया. तेका स्वर्गार कसलीच पदवी ना. तेका स्वर्गार कसलीच पदवी ना कित्याक स्वर्गार केन्ना मेळपण रावना. हालेलुया. देखून पवित्र पुस्तक कितें सांगता आख्ख्या संवसाराक तो फसयता. आख्ख्या संवसाराक तुका आनी म्हाका तो फसयता. आज म्युजिका वरवीं आयज खंयच्या तरी आमच्या पातकी हॅबिटा वरवीं तो संवसाराक पळयता. कितें म्हणटा कांय ना तुवें केल्यार कांय ना कर कांय ना कांय ना अशें केल्यार कांय ना तें म्युजीक आयकल्यार कांय ना ती मुवी पळयल्यार कांय ना. पयलें सारकें चिंतून पळया देव हो पवित्र देव तो पवित्रच आसतलो. तेका वायट कांय धाडूंक जायना. सगळें वायट येता तें सैताना कडसून. आमची वायट चिंतप येता तें सगळें सैताना कडसून. आनी बायबल सांगता ताका आनी ताचे बराबर ताच्या दुतांक स्वर्गार संवसारान शेवटिले. हालेलुया. बायबल कितें सांगता ताका आनी ताचे बरोबर ताच्या दुतांक संवसारान शेवटिले. ताका आनी ताचे बरोबर कोणाक ताच्या दुतांक खंय उडयले संवसारान. मोगाच्या भावेनो देखून बायबल सांगता जागृत रावात. बी अलर्ट. देखून मोगाच्या भावेनो तेका लागून देव सांगता जागृत रावात. केअरफूल. जागृत रावात. कित्याक चोर चोरी करूंक येता तसो संवसारान तो चोरता आमचें जिवीत. जसो चोर चोरता तसो रोखडोच तो चोरता आमचें जिवीत. तशें करिनाका. देव बरो आनी देवा वांगडा रावया. कित्याक सैताना वांगडा रावन आमी मोगाच्या बाबेन सैताना वांगडा रावन आमी जिखोंक जायना. देवा वांगडा रावन आमकां जिखोंक जाता. ह्या वेळार आमचे दोळे बंद करुया. वेळार मागता सुमे जेजू हे सगळे म्हज्या भाव भयणी पासून ह्या वेळार आमी सगळीं जाणां दोळे बंद करुया. सुमे जेजू ह्या वेळार भोव पवित्र आत्मा दिव आनी भोव पवित्र आत्म्याक दर एका वायट शक्ती पासून तांकां पयस दवर. तांकां जाणवायचो आत्मा येवंक सताचो आत्मा येवंक आनी तूं तेंचे भितर कार्य करूं. हें सगळें मागणेचें एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्यान मागता म्हणटा. आमेन.